त्या गरिबांक खातीर घर बांदपाक घेतले पळय ऑलरेडी लोकांक जे पयशे घेतले आसात, लोकांनी दान केल्ले आसात, तांकां पयशांनी ते घर बांदपा खातीर. पण आमी आज हांगा आयकले की हे 5 ट्रकाचे पळय लाकूड हाडले, पण तांणी स्वताच्या बंगल्या खातीर म्हण तेजे खंय 42 पिलराचे कितें बंगले येता, त्या बंगल्याक हें लाकूड यूज करपाचें, नांव गरिबाचें अशें आमी आयकल्लें भितरल्या ऑफिसरां कडच्यान. फक्त हांव नांव सांगूंक शकना. विषय आमकां माहिती मेळ्ळी की ह्या पैंगीणच्या मिल्ला भितर इलिगल लाकडाचें चालू आसा. हे लाकडां कट करता आमी इलिगल. जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी हांगचो जो इन्चार्ज आसा इन्चार्जाक येवन मेळ्ळे. ते म्हळें लाकडाचो पास आसा काय कितें. मातसो गडबडलो आनी म्हणपाक लागलो ना मग कोणालें लाकूड. ताणें आमकां सरळ सांगलें की हें लाकूड जें आसा तें जवळ 5 ट्रक लाकूड तें फाटले 7-8 दीस जाले तें हाडून घातलां फॉरेस्टांतल्यान चोरून. तें कोणालें लाकूड काय म्हणल्यार म्हणपाक लागलो हें माननीय सभापतीन म्हणपाक लागलो लाकूड हाडून घातलां. तुमच्या हांगा लाकूड सापडलं पळय हे कोणाचें? तें तवडकर सरालें. केन्ना हाडलेलें? तें हाडला खूब दीस जाले, मदीं बंद केलें. परत चिर म्हण परत सांगलें. ओके. हांव हाडले तेन्ना विचारलें न्हय ह्या लाकडाक पास खंय तो. पास बी कांय ना तेका. तें सगळें आमी वयली फॉरेस्ट ऑफिसार वयले अधिकाऱ्या सगळें खबर आसा. तें गरिबाक घर बांदपाचें. तवडकर कोण हो सभापती. थंय ना फूल नांव कितें? रमेश तवडकर. आनी तुमी इलिगल लाकूड अशें तर आनी आमी हाडत जाल्यार चिरून दिता? ना आमी पास आसल्यार चिरता. मागीर तांगेले तुमी बळी कशें पडले? ते आयले हें न्ही ते मिनिस्टर न्ही म्हणून आमी आमचेर बी कितें हें म्हणून कन्न जाल्यार म्हणून आमी हें केलें. पूण तशी तुमकां वयल्यान ऑर्डर आसा की मिनिस्टरान जाल्यार चिरपाचें, बाकीच्यान जाल्यार चिरपाना, पब्लिकेचें बी चिरूं जाय न्ही? हय तशें. आनी हें लाकूड म्हणपाक आपल्याक चिरपा लायला. हांवें म्हणलें तूं इलिगल कशें चिरता हें लाकूड? ना आपूण इलिगल चिरना. आपल्याचेर प्रेशर आयलो, व्हडल्या ऑफिसराकय सांगलें आनी आपल्या म्हणपाक लागलो हें चिरपा लायला. ना न्ही. तुमकां आतां पगार गव्हर्मेंट दिता काय हे प्रायवेट दिता? आमदार मंत्री दिता? गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट पगार मेळटा जाल्यार तुमी कायदेशीर चिरपा सोडून इलिगल कशें चिरलें? मंत्री म्हणटरी आमची चिरलें गरिबासाठी घर बांदपा म्हणून तो सांगपाक लागलो. फाल्यां गरीब एक रूख घेवन आयलो आनी आपल्या मातशी जिमा दितले तुमी? ना फॉरेस्टाक कळोवन घेवन तांकां खबर आसल्यार चिर. हातूंतल्यान एक स्पश्ट जाता की जो मनीस एक लोकशाही पदाचेर आसा, संविधान पदाचेर आसा, तो मनीस असो इलिगल लाकूड हाडून सरकारी यंत्रणेचो दुरुपयोग करून जर करता जाल्यार खरें म्हळ्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सभापतीचेर आज केस करपाक जाय. हें बरोबर न्हू, योग्य न्ही. जर एखादो संविधान पदार रावन जर तूं असो दुरुपयोग करता जाल्यार ताका डिस्क्वॉलिफाय जावपाक जाय संविधान पदा वयल्यान. अशा पद्दतीचो आपल्या पदाचो दुरुपयोग करपी आनी चोरयेचें लाकूड हाडून चोरून तूं तें हिंगा चिरपाक लायता म्हणजे हाज्याकी लजेची गजाल म्हाका दिसता काणकोणकाराक आनी कांयच ना. येदो व्हडलो सभापती मनीस चोरयेचें लाकूड हाडून सरकारी दबाव हाडून जर चिरता जाल्यार आमी आनी हाजे मुखार आनी कांय उलोवपाक शकनात. ह्या पुराय प्रकाराचेर सभापती तवडकरान स्पश्टीकरण दिलें. आमकां सगळ्या काणकोणकारांक किंवा संबंद गोंयच्या भावांक सगळ्यांक खबर आसा काणकोण ह्या भागाक श्रमदान योजनेच्या अंतर्गत समाजांतलो शेवटचो मनीस, गरीब मनीस हाका घर बांदपाचें काम चालू केल्लें आसा. आनी ह्या निमित्यान आमी छप्पर बांदपा खातीर लाकडाच्या वेवस्थे खातीर फॉरेस्ट खात्याचें जे रानाक जे जंगलाक जी झाडां पडिल्लीं आसा अशी ऑन सायट आमी की फॉरेस्टाच्या अधिकारी फॉरेस्टाचे जे कर्मचारी आसा हांकां कन्विन्स करून तांकां ऑन सायट ऑक्शन घेतलेलें आसा. आनी हें ऑक्शन घेतिल्लें लाकूड आमी सरकारी मिल्लाचेर हाडून गेले सादारणशे 2 दीस चिरप आनी ह्या गरिबाच्या घरांक छप्पर घालपाचें काम हें चालू आसा. अशा वेळाचेर काणकोण भागांतले स्वताक नेता समजणारे आनी स्वताक गरिबांची कवारी समजणारे आनी आमी नेता जावपाक सोदणारे अशे जनार्दन भंडारी आनी विकास भगत हे सरकारी मिलाचेर वचून जे लाकूड चिरपाचें काम चालू आशिल्लें आनी तें रितसर ऑफिशियल लाकूड आशिल्लें अशा ह्या लाकडां चिरपाचें काम चालू आसतना तांकां डिस्टर्बन्स करप आनी तें लाकूड इल्लिगल आसात
आणि ते रमेश तवळकरान सभापतीन हाडला इल्लिगल मार्गांतल्यान अशा तरेचो म्हाजेर आरोप करत म्हजी बदनामी करपाचें षडयंत्र हें आसा की जनार्दन भंडारी आनी विकास भगत ह्या लोकांनी केल्लें आसा. हांकां की गरिबाचें दुख्ख पळोवपाक जायना आनी गरिबाचें दुख्ख पळोवन काम करपी हांव आनी म्हजे कार्यकर्ते किंवा असंख्य गोंयचे हितचिंतक हांचे सगळ्यांचें काम ताच्यानी पळोवपाक जायना म्हणून डिस्टर्बन्स हाडपाच्या दृश्टिकोनाचें काम करता. हे रितसर कायदेशीर आमी लाकूड घेतलेलें आसा आनी म्हाका दिसता ह्या विशया संदर्भांत ती बदनामी हांव खपून घेवचो ना. ह्या लोकांचेर डिफॉमेशन केस घालून की हांगा सत्य उगडकीस हाडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव प्रयत्न करतलो आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान काणकोणची जनता आणि गोंयची जनता हांचे एक वेगळ्या तरेन डायवर्शन करपाचें पण म्हाज्या विशयी मत पिड्यार करपाचें अशें कारस्थान जें आसा की जनार्दन भंडारी आनी विकास भगत हे करता हें आमी काणकोणचे लोक काणकोणचे कार्यकर्ते कशेंच खपून घेवचे ना.